नमस्कार गोमंतक टीव्ही चेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्तिका गोडकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांगेरूच हाडटलो IIT प्रकल्पा खातीर लागपी अतिरिक्त जमीन करून दितलो उपलब्ध, सांगता सुभाष फळदेसाय। तुमचे फिल्म दर्जेदार असल्यार लोकां कडल्यान मेळटलो बरो प्रतिसाद, म्हणटा केंद्रीय म्हायती आनी प्रसिद्धी मंत्री अनुराग ठाकूर। सिवरेज प्लान नसत जाल्यार दिवचे नात बांदकाम परवानो, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाची शिटकावणी। दोनापावला GT 5 डिसेंबरा मेरेन जातली उक्ती, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। कायद्याक फाटेर मारून करतात, सोनसोड्यावेल्या कोयऱ्याचेर प्रक्रिया, शेडो कावन्सिलाचो आरोप। आनी गुजरात वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रेंतल्यान घेतली चवड, महुआ आदिवासी वाठारांत घेतली पयली जाहीर सभा। आता खबरो विस्तारान। IITक लागपी अतिरिक्त जमीन सांगेरूच मेळोवन दितलो आनी सांगेरूच IIT जातले अशें परतून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन म्हणलां। IITक लागपी सांगेची जमीन उणी पडटा अशें कारण दित केंद्र सरकारान ह्या प्रकल्पाक आडमेळी हाडल्या। IIT सुरू करपा खातीर राज्य सरकारान सांगेर 7 लाख चौखण मीटर जागा निश्चित केल्ली, पूण ह्या जाग्यार दोंगर आनी रानाचो आस्पाव आसा, ते खातीर तातूंतली फक्त 2.8 ते 3.2 लाख चौखण मीटर जमीनूच ह्या प्रकल्पा खातीर उपलब्ध जावपाक शकता, कारण उरिल्ली जमीन ही वनक्षेत्रा खाला येता अशें केंद्र सरकारान नदरेक हाडिल्ले। देखून IIT सांगेर जातली काय ना असो प्रश्न उपराशिल्लो, पूण IIT ही सांगेरूच जातली आनी IITक लागपी जमीन आमी सरकाराक उपलब्ध करून दितलेच अशें सुभाष म्हणटा। कोणाक जर IIT अडवपाची असली जाल्यार तांणी न्यायालयांत वचून जमनीची आपली मालकी सिद्ध करची अशें आवाहन सुभाषान केलां। गोंयांत भितर आमकां IIT आयले धर जाय जाल्यार बरें जातलें। तुमी आयज ल्हानशे जाग्याचे म्हणटात, वॉट अबाउट गेले ते 40 वर्सां सांग्यावेलो हो जागो आमी केन्ना आयडेंटिफाय केलो ना, तो कोण राजस्थानी येवन घर बांदतालो, आयज घरां आमी मोडून उडयल्ली आसात। ही अशी खाल्यार जाता, पूण IIT येवपाक जायना, ही कशी मनोवृत्ती? The land is not sufficient because it has got a big mountain or a hilly area wherein you cannot do any civil works. So leaving behind a smaller space, that is not good enough as per the IIT तांचे ह्या आयले आसा की आमकां एडिशनल लँड थंय जाय पडटा, ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट थंय जावचो ना। सो वेन इट केम टू मी, हांव एक आमदार म्हणून आनी IIT खातीर मुखार व्हरता आसतना हांवें सरकारा कडेन रिक्वेस्ट घाल्लो आसा, जी एडजस्टंट लँड आसा ती लँड आमी प्रोक्युअर करुया। हांवें एक प्रपोजल दिल्लें आसा, एडिशनल लँड तुमकां डोंगरा खातीर एक 3 लाख गेली जर जाय जाल्यार 3 लाख एडिशनल कंस्ट्रक्टेबल युजेबल लँड आमी प्रोवायड करतात आनी IIT प्रोजेक्ट हो डेफिनेटली मुखार वता। दिस इज नॉट बिकॉज द पीपल आर रेजिंग ऑब्जेक्शन्स। वन्स अगेन आय विल टेल यू, ऑब्जेक्शन्स आसा ती खंय गोंयांत गेल्यार IIT ची ऑब्जेक्शन ही चालूच उरतली, त्या खातीर IIT तो प्रोजेक्ट आसपाना। वन हॅज टू गो इन कोर्ट अँड स्टॉप द एक्विजिशन। ऑब्जेक्ट ह्या आसा, तुमचो जर रायट आसा जर जाय जाल्यार पळय एक्विजिशन पसून आसा पळय न्ही, एक्वायरिंग करता जाल्यार पसून it cannot be forceful. You have to prove your right over the land. So unless proving the right, sitting on the road आणि मीडियाचेर बाइट्स दिले म्हणून प्रोजेक्ट्स बंद जायना। 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज दुसरो दीस। आयज इफ्फीन एकूण 32 फिल्मां पळोवपाक मेळ्ळी। आतां पळोवया इफ्फीच्यो खास खबरो।
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी फिल्म बाजाराचें उक्तावण केलें। तशेंच फिल्म बाजार पॅव्हेलियनाक भेट दिली। आतांच्या काळात थोड्या प्रदेशां पुरते मर्यादीत उरूंक ना। तुमच्या साहित्यांत जर तांक आसत जाल्यार प्रादेशीक, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय मळार पावता। तुमच्या साहित्यांत तांक आसत जाल्यार थळावे जागतीक जाता अशेंय ठाकूर हांणी ह्या वेळार म्हणलें। Let me welcome you all to the International Film Festival of India, the 53rd edition at Goa. It's good to see so many places early morning, up and running to see the film bazaar. And I'm sure, as the number has been mentioned, a large number of films will be available at the film bazaar. India is one of the largest filmmaking countries, but at the same time, this IFFI is the Asia's largest film festival. So when we talk about film bazaar, when we talk about the marketplace, not only films from all across the country but also from all over the world, they come here, the filmmakers, producers, they look for buying and selling of their films. At the same time, I think it's the right platform to collaborate, to get into the co-production. Also, look at various filmmakers who come from India, from various regions. As I said yesterday also, nothing is regional, nothing is local now. If your content has the power, the regional becomes national and international. If your content has the power, it goes from local to global. So I'm sure, as we see many filmmakers here and their film enthusiasts, I'm sure during this film festival, you will find many such right kind of people who want to collaborate or want to get into the co-production. We are also engaging with various countries to get into the co-production area. At the same time, India, with the tag of the largest filmmaker, we should also become the marketplace where a large number of movies are being sold and purchased. The business must go on and it should increase with each passing year. I'm glad the kind of efforts are put in by the NMDC and the Ministry of Information Broadcasting. It was not possible without the help of the steering committee members. They have also played a very, very important role. But we have to learn every year and keep on adding various other. I mean, like if you look at the last year film bazaar and if you look at this year's film bazaar, you will see the sea change. This is as per the international standard. The participation is much larger. आयज इफ्फी महोत्सवाचो दुसरो दीस ह्या वेळार साबार बॉलिवूड तशेंच मराठी कलाकारांनी हाजेरी लायली। हातूंत सई तामणकर, अहाना कुमरा, रिशिता भट, प्रतीक बब्बर, अजय देवगन आदी ह्या कलाकारांनी हाजेरी लावन इफ्फीची शान वाडयली।
पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन ये साल बहुत ख़ास है क्योंकि हमारी फिल्म इंडिया लॉकडाउन यहाँ पे प्रीमियर हो रही है। आज पहली बार हम सब साथ बैठ के फिल्म देखने वाले हैं, सो दिस ईयर इज़ वेरी स्पेशल। बहुत अच्छा है। मैंने आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम ना वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग सो इन अ वेरी लार्ज स्केल। तो मुझे ये लाइटिंग देख के बहुत मज़ा आया, बिकॉज गोवा की वाइब हॉलीडे वाली है। सो आज तो थोड़ा काम थोड़ा मज़ा आता है। थैंक यू। पहली बार है यहाँ पे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, हमारी फिल्म यहाँ स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, हमारी फिल्म की इंडिया लॉकडाउन की। उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी ये फिल्म, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जाए और फिल्म देखें। This is Ahana Bundra and I'm really excited to be at the IFFI. I've come here as a student. I've watched numerous films over the years. I used to make sure that I didn't miss IFFI when I was a film student, and today it's a big day for me and I'm sure for my director and everybody in my crew, because our film India Lockdown is premiering tonight, and it's a film about something that all of us have experienced together as a human race, and we're very excited to have the premiere actually. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे एक महत्त्वाचे आकर्षण थारला ते FTIन आयोजित केल्ले खासा टेक्नॉलॉजी प्रदर्शन। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि FTIन आयोजित केल्ल्या फिल्म टेक्नॉलॉजी प्रदर्शनाचे उक्तावण केले। या प्रदर्शनात संवसारभरातल्या फामाद कंपन्यांचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे कॅमेरा आणि हेर साधनां मांडिल्लीं आसा। अनुराग ठाकूरान ह्या वस्तूंचे तशेंच प्रदर्शनात मांडिल्ल्या हेर वस्तूंचो नियाळ घेतलो, तशेंच ह्या उपकरणां विशीं जाणून घेतलें। IFFIच्या माध्यमांतल्यान संवसारभरांतल्यान आयिल्ले कॅमेरामॅन तशेंच टेक्निशियन्स हांकां ही संद आसाच, पूण तांच्या सयत सिनेमा शिकप्यां खातीर लेगीत नवीन तंत्रज्ञान समजून घेवपा खातीर हे प्रदर्शन म्हत्वाचें थारतलें, अशें अनुराग ठाकूर हांणी म्हणलां। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो फिल्म टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन लगी है। दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कैमरा से लेकर सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट लाइटिंग से लेकर आपके इमर्सिव टेक्नोलॉजी, मेटावर्स की बात करें हम, तो सबका आपको यहाँ पे अनुभव करने को मिलेगा। और मैं देश के लोगों को कहता हूँ जो गोवा या बॉम्बे कहीं आसपास भी हैं, गोवा आ सकते हैं, तो 28 नवंबर से पहले जरूर आइए। आपको देखने को मिलेगा कि आज आप एक फ़ोन पे भी कैसे शूट कर सकते हो, फिल्म बना सकते हो, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरास भी अलग अलग कंपनीज़ के क्या क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, लाइटिंग, उन सबसे क्या फ़र्क पड़ा, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एग्जीबिशन को देखें तो बहुत शानदार प्रयास है, ऑडियो विजुअल्स का भी, कहानियों पर भी और क्विज़ पर भी एक ऐसा प्रभाव छोड़ा गया कि लोग आएंगे तो कम से कम 1-2 घंटा आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टॉल में जाएंगे, ज्ञान भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना भी पाएंगे। तर ह्यो आशिल्ल्यो IFFIच्यो खाशेल्यो खबरो। आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन। सिवरेज प्लांट असले बगर खंयच्याच बांदकामाक परवानो मेळचो ना, अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। न्हंयो प्रदुशीत जावपा फाटल्यान फक्त भौशीक बांदकाम खात्याकूच जापसालदार कित्याक धरता, पंचायतीक आनी नगरपालिकेक कित्याक ना अशें म्हणीत जांचे कडेन सिवरेज प्लांट ना तांकां बांदकामाचो परवानो मेळचो ना अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। आज तुम्ही सिवरेजीचो पळयता, म्हजे खूबशे कंप्लेनी घालता, देर आर पॉजिटिव पीपल हू आर टॉकिंग फॉर मी, एंड देयर इज वन पर्सन हू इज नेगेटिव अलोंग विथ दिस पार्टी। सो सिवरेज जेन्ना आमी म्हणटा जो इश्यू जाल्लो, तितून भितर इज इट ओनली द PWD रिस्पॉन्सिबल, आर द पीपल जशे ऑटोनॉमस जे कॉर्पोरेशन म्हणजे जे म्युनिसिपॅलिटी आसा व पंचायत आसा, आर दे नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सी दॅट द पीपल डोंट लीव वॉटर इन द गटर्स एंड ड्रेन्स? आमी काय म्हणून आतां हांव बसून घेता, I have been told that in some state, the Pollution Control Board has directed the municipalities and the panchayat not to issue new licenses, not to issue water connection. So I think that step will have to take. If the license authority who are giving new buildings, where there is no proper infrastructure, how they can just give? I think we will have to take that cost. जैसे आज जेन्ना पयली बिल्डिंगां दिली तेन्ना सिवरेज नाशिल्लें नेटवर्क, ते खंय वतालें उदक? ते सेप्टिक पायप बांदताले, उदक भितर जमनीक वयताले, ते उदक सोडपाक कोणें अधिकार दिलो तांकां? ओके, हांव म्हणना की PWD जे आतां जे लायनी भितर जे पोरणी लायनी आशिल्ले डॅमेज जाल्ले आसा सिवरेजीच्यो, त्यो सारकी करपाचें काम आमी घेतलां, पूण ते सारकें करपाक टायम लागता, कित्याक सिवरेज चालू आसता
तेका डायवर्जन करूंक पडटा, तेका सिस्टम करूंक पडटा. थंय जागो एक इंच कोण दिवपाक सोदना. फक्त म्हाका ब्लेम केले, म्हाज्या डिपार्टमेंटाक ब्लेम केले म्हणजे जावचें ना. लोकस्थित ते सारकें आसा तें पळोवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी घेतले आनी म्हाका दिसता आय विल लूक इनटू सिरियसनेस ऑन दिस इश्यू. ह्या दिसांनी हांवें कमेंट कांय करूं ना. म्हाजे खुबशी केसी घातल्यो, कितें कितें केलें हांवें कमेंट करूं ना. पूण कमेंट करपाक हांवें डून द एंटायर स्टडी एंड वी वील वर्क एज PWD. We will ask as Environment Minister, we will tell Pollution Control Board to instruct those people to stop giving licenses and permission. आता जाता मागीर जाता अशें करीत करीत निमाणे 5 डिसेंबराक दोनापावला जेटी लोकां खातीर निश्चित उक्ती जातली अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कळीत केलां. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात आनी थळाव्या सयत बसका जाल्या उपरांत मंत्र्यांनी ही म्हायती दिली. 5 तारखेमेरेन जेटी वयल्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आनी लोकांक दिल्ल्या उतरा प्रमाण आनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचें पालन करून गजाली सुरू जातल्यो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. Pending work. Everything will be completed by the 5th. जे हायकोर्टाची डायरेक्शन केस हायकोर्टान आशिल्ली विथ पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन फायल्ड बाय द रेजिडेंट्स देर तांचे कंप्लायन्सीस करून कितें जाय ते ऑनरेबल मिनिस्टर हेज टेकन इट ऑन फास्ट ट्रॅक मोड टू एन्श्योर दॅट हिज पीपल दे डोंट सफर. एट द सेम टायम पीपल कमिंग ऑन द जेटी फॉर टुरिझम ऑल्सो आर एबल टू गेट अ गुड एक्सपिरियन्स. ताज्या खातीर कितें जाय त्या प्रमाणे आमी लास्ट जी तांची मिटींग घेतिल्ली वी हॅव वर्किंग ऑन टायमलायन्स. टुडे वी हॅव हॅड अ रिव्यू आनी ती रिव्यू जावन आतां एकदा ONM आयलो, पार्टनर आयलो, वी विल लूक आफ्टर दॅट प्लेस, अदर थिंग्स. आय थिंक बाय 5th एज Babush has said, we should be able to get the things in order and start the things which we have been promised to the people and also abide by the High Court directions. बारीक गजाली कितें समज तूं म्हणटा डेब्रीज आनी हें तें, आय थिंक वी विल लूक एट दॅट स्कोप एंड क्लियर इट. दॅट इज नॉट अ बिग इश्यू. बट इश्यू वॉज टू स्टार्ट have a proper comfort line for the residents, have proper parking, have proper transportation, have the jetty operational. All those things are being reviewed, and as Honorable Minister said, I think by 5th we should be able to ambitiously commence the things there. सोनसुडो कोयर प्रकल्पांतल्या इनर्ट वेस्ट मटेरियलाचेर प्रक्रिया करचे पयलींच तो जिल्लो न्यायालय आनी शेटये स्टील संचे मदले डंपिंग स्थळा लागसार उडयतात. हाचो निशेध म्हूण शेडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी सोमारा मौन आंदोलन केलें. सोनसड्याच्या कोयराच्या प्रक्रिये विशीं उच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसात त्या आदेशांचें उल्लंघन जाता असो आरोप शेडो कावन्सिलाच्या सावियो कुतिनो हांणी केला. हे इनर्ट वेस्ट जिल्लो न्यायालय आनी शेटये स्टील संचे मदल्या मैदानाचेर तारपोलीन घालिनासतना तशेंच उडयतात. ताका लागून भुंयगत उदकाचें प्रदूषण जाता असोय आरोप सावियो कुतिनो हांणी केला. मुखार हाडपाक सोदता की हायकोर्टाचे जे डायरेक्शन्स आहा ते कशे भाशेन मिसयूज, मॅनिपुलेट आनी मिसरिप्रेझेंट करून असली कारस्थान करतात. फायनली पयशे मोडपा आसा ते पब्लीक एक्सचेकराचे ते खर्च जाताच, पूण ताजो परिणाम खंय भर जाल्ल्या सुवातेर आनीकूय वायट करतात. आतां आमी अंडरस्टँड जाता थंय पोल्युशन जाता, सगळें जाता, एक हॅझर्ड आसता संवसारात. बट सोल्युशन डजंट मीन दॅट यू रिमूव अ पोल्युशन फ्रॉम वन प्लेस एंड पुट इट अप इन सम अदर प्लेस. हाजो अर्थ खंयच जायना. सो हे आमी नजरे मुखार हाडपाक सोदता हायकोर्टाक. हे मॉनिटर करचें म्हण आनी हेजें टेस्टिंग पॉलिसी जाय आमकां. हे जे इनर्ट मटेरियल म्हणटा ते जावं RDF म्हणटा ते हाजें टेस्टिंग जावपाक जाय, मोस्ट इम्पॉर्टंट बिफोर डिस्पोजींग इट एनीवेर. दुसरें म्हणल्यार तुमकां याद आसतली 18 वर्स पयलीं हेच भाशेन गार्बेज SCPDA मार्केटा मुखार ग्रावंडार घातिल्ली आनी ते आज पासून त्रास जाता ते गार्बेजी खातीर. आनी कसो त्रास जाता म्हणलें जाल्यार व्हेरीफाय करपाक जाय SCPDA कडेन. तांचो जो प्लॅन आशिल्लो फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ SCPDA ग्राउंड तो आज पासून कित्याक स्टार्ट जायना. 3 वर्स जाली टेंडर जावन. कित्याक तांकां एक फर्म सॉयल मेळना. दे हॅव टू रिडिझायन द फावंडेशन आनी ते रिडिझायन करपाक आनी कितलेशे कोटी वयतात. सो हेच कारस्थान हांगाय जातलें कित्याक हांगाय बी मिक्स्ड वेस्ट आसा. आतां वयल्यान हार्डली 20-20 सेंटीमिटरां सुमार माती घालिल्ली आसा आनी लिपोवन दवरला, पूण सकयल सगळी गार्बेज आसा, मिक्स्ड गार्बेज. दुसरें RDFाचो तुमी संवसारार गेले जाल्यार पयले आसतलो दोंगर जाल्ले आसा, न्यू दोंगर तयार जाल्ले आसा. RDF मटेरियल म्हणटा ते RDF पयले जाल्यार RDF म्हणपा सारकें लायकीच ना. कित्याक RDF म्हणटा इट इज कंबस्टेबल मटेरियल जे सिमेंट फॅक्टरी वचपाचें आनी तसलें सॉयल हे सिमेंट फॅक्टरी कोण घेतले अशें म्हणून म्हाका खंयच दिसना. सो ताजेंय टेस्टिंग जाता.
पर्यावरणाचे खरे महत्व आदिवासींकूच खबर आसता, कारण तेच जमनीचे खरे धणी असतात. पण भाजपान आदिवासीचे नवे नाव वनवासी दवरना. आदिवासींक घर मेळपाक जाय, बरें शिक्षण मेळपाक जाय, ते शारांनी येवपाक जाय अशें भाजपाक दिसना, अशी टिका काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन केल्या. महाराष्ट्रांतले भारत जोडो यात्रे उपरांत राहुल गांधीन गुजरात वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सोमारा गुजरातांतल्या महुवा ह्या आदिवासी जिल्ह्यात प्रचार सभा घेतली. ह्या वेळार राहुलान भारत जोडो यात्रेंतले आपले अणभव लोकांक मुखार मांडले. बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी. वनवासी. वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो. फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें. वो ये नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो. मगर वहां नहीं रुकते. उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं. सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा. आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है. एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है. जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो. और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है. जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं. हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है. गोयच्या खण व्यवसायाप्रमाणे गोयची नुस्तेमार इंडस्ट्री लेगीत नुस्त्याच्या निर्यातींतल्यान सरकाराक बरी जीडीपी दिवपाक शकता असो विश्वास नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी उक्तायला. गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन वाडप गरजेचें. सद्याक फक्त पारंपारीक पद्दतीन नुस्तेमारी चड जाता, ताच्या बदलाक आतां अत्याधुनीक पद्दतीचो लेगीत उपेग जावपाक जाय अशें मत मंत्र्यान उक्तायलां. तर नेड्यांनी नुस्तेमारी करपा खातीर मुखार सरपाक जाय. नुस्तेमारी क्षेत्रांत खुबश्या जाणांक रोजगार दिवपाची तांक आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हणलें. सगळ्या फिशरमॅन जावं फिशर स्टेक होल्डर आहा तांकां शुभेच्छा दिता. आनी जे डे टू डे गोंयकारांचे स्टेबल फूड म्हणटाले आमचे शीत कडी, नुस्त्याची कडी, ही लोकां पर्यंत प्रत्येक घरांत टच जाणारी वस्त आहा. ह्या खातीर प्रत्येकान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक हे मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री तयार करप आनी आतां आत्मनिर्भर हे पळय आहा की नवीन फिशरीज तयार करपाची जी हे सिस्टम येयला तेजेर भर दिवपाचो आनी फिशींग एक्टिविटी मोठ्या प्रमाणात करपाची. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कितें तरी चिंतूनच लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लायिल्ली आसतली. आतां तातूंत बदल करपाची गरज कित्याक पडली? तृणमूल काँग्रेसीच्या बायल पंगडाची फुडारी अविता बांदोडकारान प्रश्न केला. लग्ना आदी चली भुरगे लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव कित्याक घेवपाक शकना अशेंय ती विचारता. आदी ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर 1 वर्साची मुजत आशिल्ली, मात आतां तें लेगीत कमी केलां. देखून चलयांचें अस्तित्व हें फक्त लग्ना पुरतेंच मर्यादीत आसता वय?
तशें ना जाल्यार सरकाराक हे येवजणेंत अकस्मात बदल करून कितें सिद्ध करपाचें आसा हाची जाप सरकारान बेगोबेग दिवची अशी मागणी ह्या वेळार अवितान केली. आदले गोंयचे मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर यांनी 2012 एक चलयां खातीर स्कीम फुडें हाडली, लाडली लक्ष्मी ह्या रुपान. आनी ती स्कीम तेणी डिक्लेअर करता आसतना अशें सांगलें शिक्षणा खातीर, बिझनेसा खातीर आनी लग्ना खातीर ही स्किमीचो जो कितें फंड मेळटा तो वापर करचो. आतां तुमकां खबर आसा लग्ना खातीर एक बापूय चलयेचें लग्न करतलो जाल्यार कितलो पेज माथ्यार घेता, कितली रिणां काडटा. 2012 जशें डिक्लेअर केल्लें की शिक्षणा खातीरूय आनी बिझनेसा खातीर कितें स्टार्टअप करपाकूय हो फंड यूज करपाक शकता म्हणून तो इतल्या वर्सांनी ह्या 2022 परत एकदा ही स्कीम एमेंड केली आणि अशें कळीत केलें गोंयच्या लोकांक की ही स्कीम फक्त लग्ना खातीर वापरपाची. म्हणजे रजिस्ट्रेशन जाले नंतर, मॅरेज रजिस्ट्रेशन जाले नंतर 6 म्हयन्या भितर हो फॉर्म, एप्लिकेशन फॉर्म भरपा जाय जर तुमकां ही स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार. पयलीं 1 वर्साचे पिरियड आशिल्लो तोय कर्टेल करून 6 म्हयने केलो. हांव विचारूंक सोदता ह्या गव्हर्मेंटाक हेका खरेंच कळकळ आनी तळमळ आसा काय बायलांची किंवा चलयांची. लग्न म्हणल्यारूच द एंड काय कितें? लग्न करप हेच ध्येय काय कितें एका चलयेचें? तेका आपले बिझनेस किंवा आपले शिक्षण हें कांयच चिंतप नासचें ना. जशें मनोहरभाईन डिक्लेअर केल्लें एज्युकेशन किंवा बिझनेस आनी लग्न हे 3 गजाली ज्यो सायमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करून ज्यो लोकां मुखार दवरल्यो त्यो खरें बरे रिते आशिल्ले अशें म्हाका आज म्हणपाक जाय हांगा. आतां एक चलयेन फक्त लग्ना खातीर 1 लाख मेळटले म्हणून तो फॉर्म भरप, कित्याक हे पयशे तेणें एज्युकेशनाक यूज करप ना? एक समजा गरीब बापूय आसा तेका चलयेक डॉक्टर करपा जाय, इंजिनियर करपा जाय, किंवा एक शिकल्ले चली आसा जेन्ना हायर एज्युकेशन घेतला तेका बिझनेस स्टार्ट करपा जाय, एक स्टार्टअप कितें करपा जाय आपल्या लेवलाचेर, करूंक मेळना. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.